पहिल्या दिसा जेन्ना असो डेंगूचो प्रॉपर फिवर जोर येता जाल्यार तुमी टेस्ट करा. उदक, वॉटर वॉटर वॉटर, लिक्विड्स इज द मेन स्टे ऑफ ट्रिटमेंट ऑफ डेंगी. इफ यू आर वेल हायड्रेटेड कांयच प्रॉब्लेम जायना. दुसरें, अननेसेसरी पेन किलर्स घेवं नाकात. स्पेशली ब्रुफेन आसता, डायक्लोफेनेक आसता, निमेसुलाइड आसता. ह्यो पेन किलर्स जेन्ना घेतले जाल्यार प्लेटलेट कावंट आनी ड्रॉप जाता. तिसरी गोष्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, हार्टाचे पेशंट, किडनी पेशंट आणि प्रेग्नंट ल्हान भुरगीं लेस देन 1 year आणि जाणटे पेशंट हांकां मॉनिटरींग चड लागता. दुसरें, सपोज प्रेग्नन्सीन जर डेंगू जालो जाल्यार दॅट पेशंट मोस्टली हॅज टू गेट एडमिटेड बिकॉज ती भुरग्याक सुद्दां मागीर भुरगो जेन्ना जाता तेन्ना अफेक्ट करूं शकता. आणि हार्टाचे पेशंट एस्पिरिनाचेर आसता, रगत पातळ जावपाची गुळी आसता. सो जेन्ना प्लेटलेट कावंट ड्रॉप जाता तेन्ना ते मातशे बंद करचे पडटा वा डोस 2 दीस बंद दोतोरा कडेन उलोवन हें मॉडिफिकेशन करचें पडटा. पपाया ज्यूस घेतल्यार काय हरकत ना. पपाया टॅबलेट्स आर ऑल यू कॅन टेक, बट इट इज नॉट सबस्टिट्यूट फॉर लिक्विड्स. मग खुबशे पेशंट कितें करता की फक्त पपायाची टॅबलेट वा ज्यूस पिता आणि लिक्विड्स घेना. दॅट इज पपाया टॅबलेट or ज्यूस इज सपोर्टिव्ह. द मेन स्टे इज जस्ट लिक्विड्स. इफ तुम्ही लिक्विड्स सारखे घेतले आसत जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना, डेंगू कॉम्प्लिकेशन्स जावची ना.